जितेश भाई आज तुका एंटी करप्शन ड्रोन आपयला कारण कितें आशिल्लें मातसो ब्रीफ करता. कारण म्हणजे हांवें फाटीं जे क्वारंटीन सेंटर्स आसा तातूंत जे सब स्टँडर्ड फूड मेळटा लोकांक आनी थंय कामगार जे काम करता आनी डॉक्टर्स आसा नर्सीस आसा सगळ्यांकूच सब स्टँडर्ड फूड मेळटालें. बऱ्या हॉटेलांतल्यान येवन सुद्दां थंय सब स्टँडर्ड म्हणजे म्हापसा 9 तारांतल्यान जेवण येतालें तरी तांकां सब स्टँडर्ड मेळटालें. म्हणून चवकशी केल्यार कळ्ळें की तांणी ते खंय 40% अधिकाऱ्याक ताका कमिशन दिवचें पडटा म्हणून तांकां सब स्टँडर्ड फूड हें मेळटालें. हय सो हितून कितें दिसता खंय तरी पॉलिटिकल हात बी आसतलो जे तुका इतले त्रास करपाक उठला ते. पॉलिटिकल नक्की म्हाका खबर ना कित्याक हांव ह्या पॉयंटार पॉलिटिकल बी तशें म्हणूंक शकना कित्याक एकदां कितें जाता की अधिकारी खंय तरी एका परिस्थितीचो फायदो घेता आनी करप्शन करूंक सोदता. आतां हांवें फाटीं म्हणिल्लें की खुबश्या बाबतींत मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक हाडून सुद्दां जर करप्शन चालूच उरता जाल्यार खंय तरी मुख्यमंत्र्याची सम्मुख संमती ताका आसा. म्हणून आज म्हाका आपयल्ल्या कारणान आतां खबर ना ताजें फुडें कितें जातलें कारण हाज्या पयलीं हांवें खुबदां एक वर्स लागलें की हांवें पयलीं अशीच कंप्लेनी दिल्ली आसा करप्शनाच्या बद्दल म्हायती दिल्ली आसा एविडन्स दिल्ली आसा पूण अजून ताजेर विशेश कांय अशें जावंक ना. म्हणून आतां सांगपाक शकना कोण आसा ताच्या बद्दल. आज कितें जालें आज आपोवन तुमकां कितें केलें. आज आपण जी माहिती म्हाका विचारली ती हांवें माहिती दिल्ली आसा. जी DYSP आसा सुचिता देसाय तिचे कडेन हांवें म्हाका जी माहिती खबर आसा ती पूर्णपणे दिल्ली आसा आनी फुडें सुद्दां कॉर्पोरेशन करपाक जें कितें जाय तें म्हाका हांवें तांकां सांगलां की म्हाका आनीक कितें माहिती मेळटा जाल्यार हांवें तुमकां ताजी फुडें दिता आनी तांणी चवकशी करतले म्हणून म्हाका आश्वासन दिलां. फुडली डेट दिला तुका केन्ना आपोवपाची कितें तुमकां ते कॉल अप करतले तुमकां. ना तांणी कॉल करता म्हणल्यार प्लस म्हाका आनीक कितें माहिती एक्स्ट्रा घेवन हांव तांचे कडेन परत मेळपाचो आसा 2-3 दिसांनी. बरें.